आमी डायरेक्टर ऑफ म्युझियम हांगा आसात. आमकां रिक्वेस्ट आयिल्ली हांगाचे थोडे कामगार भावांची की हांगासर कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ खूब वर्सां जाली आसा डायरेक्टर ऑफ म्युझियमात. तेन्ना तांचे जे ग्रिव्हन्सीस आसा ते एड्रेस करपा खातीर आमकां तेंच्यांनी कॉल आउट केल्लें. सो इन दॅट कंटेक्स्ट आमी तांचे ग्रिव्हन्सीस अंडरस्टँड करून घेतल्यो आनी आज आमी हांगा डायरेक्टर ऑफ म्युझियम जे उसपकर जी आसात तांकां तांचो मेमोरेंडम आनी तांचे ग्रिव्हन्सीस एड्रेस करपा आयल्यो. सो आमचो मेमोरेंडम आमी तांकां सबमीट केला. कित्याक हे कामगार जाली 20 वर्सां जालीं. 2007 जॉईन जाल्ले खुबशे जाण ते सेक्युरिटी गार्ड म्हणून काम करतात, सेक्युरिटी सुपरवायझर म्हणून काम करतात आनी स्विपर्स म्हणून काम करतात. आमची गोंयची भुरगीं, गोंयचे लोक. सो तांचें रेग्युलरायझेशन तुमी करात इमिजिएटली पूण ताका रिक्वेस्ट दिला, ताका मेमोरेंडम दिला, तांचे सगळे इश्यूज एड्रेस केल्या. सो आमकां एश्युरन्स दिला डायरेक्टरान की आपूण इमिजिएटली फायल पुटअप करता गव्हर्मेंटा फुडें फॉर नेसेसरी स्टेप्स एंड एक्शन. सो त्या एश्युरन्साचेर आमी ताका आयज घेवन आयिल्ले आसात आनी सगळ्या कामगारांकय सांगलात की भिवू नाकात. कित्याक सद्या गव्हर्मेंट सद्या कितें करता तुमकां खबर आसा. आमी टायम एंड अगेन प्रत्येक डिपार्टमेंटाक सांगतात की एक्सप्लॉयटेशन आमचे गोंयकारांचे थांबयात, तांकां रेग्युलरायज करा. कित्याक कितलींशींच वर्सां जालीं हे लोक हांगा काम करता. एका आशेन काम करता की आयज ना फाल्यां आपलें बरें जातलें. एका सायडीन काही जाण एश्युरन्स दिता की आपूण इतल्यो नोकऱ्यो तयार करतलो, इतल्यो जॉब क्रिएट करतलो. पूण जे बाबडे खरें काम करता इतलींशींच वर्सां जालीं तांकां रेग्युलरायज करपाक एकटोय कोण जाप काडना. म्हणजे काही जाण स्विच केलेले रुलींग पार्टीन कित्याक डेव्हलपमेंट जावंक जाय म्हणून. अरे ह्या लोकांचे जर डेव्हलपमेंट जावपा खातीर जर तुमी स्विच केल्ले न्ही जाल्यार बरें जाता आसलें. आमचे 6-7 हजार गोंयकार जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल काम करतात डिपार्टमेंटांनी तांकां तरी न्याय मेळपाचो. आतां एक रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक प्रत्येक डिपार्टमेंटान आमी सांगता. प्रत्येक डिपार्टमेंटान हेडान आपले रिक्वेस्ट सेक्रेटरीएटान धाडलेले आसात. आतां इट्स अप टू गव्हर्मेंट तांचो रायट दिवपा खातीर. आमी सगळ्यो इश्यूज तांचो ग्रिव्हन्सीस सगळे मांडलेले आसात. हांव हिंगा येयला फकत एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशन. हांवें कितें नोटीस केला, हांव जेन्ना प्रेसिडेंट आसलो तेन्ना सावन हो इश्यू आहात. मागीर हांव चेंज जालो आनी तें सगळें तुमकां जायते जाणांक खबर आसतली पब्लिकाक. पूण कितें जालां, हे भुरगे जेन्ना पळय कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस पळय तांकां आमी एम्प्लॉय करता न्हू, तांकां तेज्यो बेनिफिट्स लूज जाता. म्हणजे तांकां लीव म्हणटा ते तांकां मेळटा म्हणटा ते. पूण एन्युअल इन्क्रिमेंट वो पेन्शनरी बेनिफीट वो जरी तर एका मनशाक वायल इन सर्वीस कितें जालें, एक्सिडेंट जालो वो कितें जालें तेजें कंपेन्सेटेड अपॉयंटमेंट मेळटा तेज्या भुरग्यांक, हें सगळें ताका मिस जाता. मागीर GPF जे ताका केन्नाय लग्न जावंक जाय वो फॅमिलीन कितें फंक्शन आहा तो विथड्रॉ करपाक ते सगळ्यो बेनिफिट्स तांकां लूज जाता. आनी हें लूज जालेल्यान न्हू हे भुरगे खंय तरी हें जाता म्हणजे ते मिस जाता. आनी सॅलरी तांकां लेस आसता. आतां सुप्रीम कोर्टाचे आनी वेरियस कोर्टांचे जायते जजमेंट आहा इक्वल वर्क इक्वल पे म्हणून. पूण ह्या भुरग्यांक कितें जाता, ह्या भुरग्यांक सारको बेजीक सॅलरी मेळना जाय पळय ती एज द पे कमिशन. आतां गव्हर्मेंट आमचो टायम एंड अगेन पे कमिशन सोदता, जावं ते 5th पे कमिशन, 6th पे कमिशन, 7th पे कमिशन, आतां 8th पे कमिशन येवपाचें जालें. हे बेनिफीट तांकां मेळना. हे मेळून नासलेल्यान कितें जाता, हे पळय म्हारगाय वाडटा, तेंचेर हेजें मॅच जायना, मिसमॅच जाता. मिसमॅच जालेल्यान तो स्टँडर्ड ऑफ लिवींग पळय आहा तेंच्या भुरग्यांक एड्युकेशन दिवप वो फॅमिलीन आमी जेयता ते भाशेन तांकां जेवंक मेळना. खंय तरी तांकां कॉम्प्रोमायज करचें पडटा. हें जावंक नजो हितून न्हू डिस्क्रिमिनेशन जाता. आनी हें डिस्क्रिमिनेशन बंद जावपाक आमचे गोंयचेच भुरगे ते. आतां सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट लेटस्ट 24 जजमेंट आहा नोव्हेंबर 24 which says that those who have worked for certain years of service, their services have to be regularized provided they have not entered through backdoor entry. Backdoor entry म्हणजे कितें, विदाउट एडवर्टिजमेंट कोणाकूय यो रे बाबा तूं लाग कामाक अशें म्हण हाडला तांकां ना ते. पूण जरी तर एडवर्टिजमेंट घातलो, सिलेक्शन प्रोसेस केलो आनी तांकां सिलेक्ट केले, दे हॅव टू बी रेग्युलरायज. हो तो सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट म्हणटा. इफ दॅट इज सो, why these people have to be left without regularization? तर आता तुम्ही सगळे कडेन हें करता हो मोहीम चालू केलेली आहा. कितें निकाल कितें येयला कोणाचो बरो? ती आमी ऑलरेडी PWDच्यान हो मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो. PWD मागीर हॉर्टिकल्चर, मागीर हांगा येयले आमी आतां ह्या डिपार्टमेंटान येयला. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान इश्यू आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी तेंच्यांनी फायल मूव केल्या. ते आमी कॉन्स्टंट फॉलोअप करीत आसा. ती जजमेंट इज व्हेरी क्लियर आनी हे लोक त्या फ्रेमवर्क ऑफ दॅट जजमेंट बसता. गव्हर्मेंट हॅज टू जस्ट यूज दॅट विल पॉवर टू गिव जस्टीस टू दीस पीपल. इच्छा शक्ती म्हणटा पळय ती जाय सरकाराक. डायरेक्टरान सांगलें की फायल मूव करता म्हणून. हय. सो इतलो ते तुमी जाल्ले ताका कित्याक मूव करूंक नाका म्हणून? जाल्लें तेका. ते वर पळय कांयच ना. तुमकां कितें सांगलें हांवें, इच्छा शक्ती विल पॉवर जाय.
म्हणजे हांकां जोपर्यंत तूं इग्नायट करना पळय तोपर्यंत कोण रेडी ना सो मोठो ह्या लोकांचें बरें करपाक आतां जेन्ना तांकां सांगलां ते वील मूव म्हणटा ते ते तुम्ही 18 जाण आहा पळय म्हटलं न्हू ते आदले सगळे का आतां नवे जॉईन 2007च्यान जॉईन जाल्ली पण आतां फुडल्या म्हयन्यान थोडी रिटायर जातली आनी तुमकां सांगता त्यांचो प्रॉविडंट फंड सुद्दां ना म्हणजे ही परिस्थिती म्हणजे आयज प्रायवेट इस्टाब्लिशमेंट जर कोण कामगार दवरी जाल्यार ताका गव्हर्मेंट प्रॉविडंट फंड फाटल्यान लागता आनी सरकारी कार्यालयान गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जे लोक काम करता तांचे प्रॉविडंट फंडाचे कोणूच विचारना तर तांचो भवितव्य ना डायरेक्टरान कितें प्रॉमिस केला डायरेक्टरान सांगलां की आपूण हे मेमोरंडम इमिजिएटली फाल्यां म्हटल्यार मूव करता टू द हायर ऑथॉरिटीज फॉर नेसेसरी अप्रुवल समज तर त्यांचे जायना मागीर तुम्ही कितें हें आतां आमी एक अल्टिमेटम दिलां की आमी जसो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगिल्लें की 21 22 सप्टेंबर आमी थंय स्टेट लेवल मुवमेंट करतले सो अगेन हॅविंग सेड दॅट सगळ्या डिपार्टमेंटाचे आमी मेमोरंडम दिता तांचो स्टेटस पळयतले स्टेटस कितें आसा तो पळोवन जर कांयच मुवमेंट जायना तर लास्ट वीक ऑफ सप्टेंबर आमी स्टेट लेवल एजिटेशन करतले ॲडव्होकेट सर तुम्ही आता डायरेक्टराक निवेदन दिलां सीएमाक मेळ्ळा ह्या पयलीं आतां मेळपाचें ते सीएमाक टायम टू टायम सगळे वर्कर जे आसा पळय आपल्या लेवलीक मेळत आसतले रवींद्र भवनात सो आतां आमी ह्या फावटी रायट फ्रॉम द डिपार्टमेंटल हेड टेकन प्रोसेस स्टार्ट केला म्हणजे डिपार्टमेंटल हेड जालो का सेकंड मिनिस्ट्री लेवल तो PWD मिनिस्टरा कडेन ऑलरेडी आमची मिटींग चालू आसा सो प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो आमी इशू घेता वी आर वेटिंग फॉर द गव्हर्मेंट टू रिवर्ट बॅक आमचो अल्टिमेटम आमी दिला लास्ट वीक ऑफ सप्टेंबर पर्यंत जर हांकां न्याय मेळना जाल्यार स्टेट लेवल एजिटेशन करपाक आमी रेडी आसा आनी कितले डिपार्टमेंट उरल्या कवर केले तुमी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आसा रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट आसा आनी सगळ्यात व्हडलो इशू जो आसा पळय तो एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणजे तुमी बिलीव करचे ना आयज सिक्युरिटी गार्ड्स गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो गार्ड जवळ जवळ 18 ते 20 हजार घेता आनी टिचर्स अजूनही 15,000 घेता टिचर्स काम करून सुद्धा 15,000 पगार पे केलो वता आनी ती बाबडी टिचर्स अजून रावल्या आज ना फाल्यां आमी रेग्युलरायज जातली म्हणून